1 Maccabee. देमेत्रियस पयलो राजा जाता आनी बाकिदेस आनी अल्सिमस हांकां जुडेयांत पाठयता. Chapter 7. 151 वर्सा सेल्युकुसाचो पूत डेमेत्रियस आपल्या कांय सांगात्यांक घेवन रोमाक धांवन भायर सरलो आनी समुद्रा किनारेर आसलोल्या शारांत पावलो आनी थंय आपलें राज सुरू केलें. आनी जेन्ना तो आपल्या पुर्वजांच्या राजमहालांत वचपाचे वाटेर आसलो तेन्ना सैनिकांनी आंतियोकस पांचव्याक आनी लिसियासाक धरून देमेत्रियसाशी हाडून चिंतलें. जेन्ना देमेत्रियसान ही खबर आयकली तेन्ना ताणें म्हणलें, म्हाका तांचें आनीक तोंड पळोवंक नाका. तेन्ना सैनिकांनी तांकां दोगांयकूय जिवेशी मारले आनी देमेत्रियस आपले राजवटकेच्या शिंवासनाचेर बसलो. तेन्ना इस्रायलान धर्मशास्त्र पालिनांतीं आनी अधोमीक मनशां ताचेशी आयलीं. ते दुसऱ्या जुदेव लोकांचेर आरोप घालून उलयले. जुडस आनी ताच्या भावांनी ते जे कोण तुजे वाटेन आसले तांचो सगल्यांचो जीव काडलो आनी आमकां आमच्या देसांतले धांवडायले. कोणूय तुज्या विस्वासी मनशाक धाड आनी ह्या झुजा वरवीं आमचो आनी आमच्या नोकरांचो कितलो विद्वास जाला तो पळय आनी ताणेंच अपराध्यांक आनी तांकां आदार दितल्यांक शिक्षा दिवची. राजान इश्टां मदल्या बाकिदेस हाका विंचून काडलो. तो युफ्रेतीस नदीच्या पलतडी आसलेल्या प्रदेशाचो राजपाल जालो. तो राजवटकेंत म्हत्वाचो आसलो. तसोच राजाक सदांच विस्वाशी. ताच्या सांगाता राजान अल्सिमस नांवाच्या एका देवधर्म नासलेल्या मनशाक धाडलो. ह्या अल्सिमुसाक राजान महायाज्ञीक केलोलो. अल्सिमुसाक जुदेवांचो बदलो घेवन राजाचो हुकूम आसलो. म्हणटूच ते एक व्हड फौज घेवन भायर सरले आनी जुडेयांत पावले. तांणी जुडास आनी ताच्या भावां लागीं विस्वासघात करपाच्या मोनान गोड पूण घातकी उतरांनी संदेश दिलो. पूण जुडासान आनी ताच्या भावांनी ते घेवन आयलोले ते व्हडले फौजेक पळयली तेन्ना तांणी संदेशकार कितें सांगतात तांचेर आपलो विस्वास धरलो ना. योग्य त्या खातीर धर्मशास्त्रियांचो एक जमो राजा बाकिदेस आनी अल्सिमुस हांकां मेळूंक गेलो. इस्रायलांतल्या लोकां मदें सगळ्यावन पयलीं हासिडी लोक शांती करूंक आयले. ते अशें चिंताले, आरोनाचे कुलयेंतलो एक याज्ञीक फौजे बरोबर आयला. तो आमकां कांयच वायट कोच्चो ना. ताणें तांचे लागीं शांती विशीं भासाभास केली आनी असो सोपूत दिलो. आमी तुमकां वो तुमच्या इश्टांक वायट कोच्चे ना. तांणी ताचेर विस्वास ठेवलो पूण एक दीस ताणें ताच्या 7 जाण मनशांक धरले आनी एकाच दिसा भितर तितल्यांकूय जिवेशी मारून उडयले. बरयलेलें आसा त्या उतरा प्रमाणें घडलें. तुज्या चाकरांची मोळीं तांणी शिंपडायलीं. आख्ख्या जेरुजाल्यांत उदकाच्यो झरी कश्यो रगत विखरायलें. मेल्ल्यांक मातयेक लायतलो कोणूच ना. अशें घडटोच सगलो लोक अल्सिमुस आनी बाकिदेसांक भिवंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो, नीत आनी सत म्हणलेलें कितें तें नकलोत. तांणी आपलो केलोलो करार आनी घेतलोलो सोपूत मोडलो. बाकिदेस जेरुजाल्यांतलो भायर सरलो आनी बेट जायत हांगा येवन रावलो. ताणें कांय विस्वासी जुडेवांक धरूंक लायले. तशें कोण देसघातकी आसले तांकांय ताणें तांचोय जीव काडलो आनी एके व्हडले बायंत उडयले. बाकी देसान आख्ख्या देसाचो ताबो अल्सिमुसाच्या ताब्यांत केलो. ताचे मजतीक सैनीक दवरले आनी आपूण राजाशी पोत्तलो. अल्सिमुसान आपणाक महायाज्ञिकांचें स्थान मेळोवपाक जायतो प्रयत्न केलो. देसान जितले वायट
स्वभावाचे मनीस आसले तितलेय ताका लागीं सरले. हे तरेन जुडेया देसाचेर ताणें ताबो दवरलो आनी जुडेवांनी बऱ्याच आंगवड्यांक फुडो करचो पडलो. विदेशी लोकांन आनी आल्सिमुसान लेगीत त्रास दिवंक नासले. तितली चड ओनीत जुडासान ह्या लोकां लागच्यान भोगची पडली. आनी शेवटी हें पळोवंक जायना जावन ताणें आख्ख्या जुडेया देसांत भोंवडी मारली आनी जे कोण आल्सिमुसाक बरे रावन पोरजेक त्रास कोत्ताले तांचो बदलो घेवंक लोकांक उस्कायलो. तांकां लागून लोक शारां सोडून गांवांनी वेतालो. तांकां आडावंक हीं पावलां मारूंक निर्णय घेतलो. निकानोर जुडेयांत आनी काफार सालामांत झूज. आनी जेन्ना जुडास आनी ताच्या भागीदारांचो आंकडो मजबूत जायत वेतालो तो आल्सिमुसान पळयलो तेन्ना आपलें बिराड सोडून तो राजा सोंशें पोत्तलो. आपणाच्यान तांकां फुडो करूंक जावचो ना हें जाणो जावन आल्सिमुस राजाशी गेलो आनी ताणें तांचेर व्हडले गुन्यांव घालून तांचेर बोगलांटां घातलीं. तेन्ना राजान जुडेवांक खबर करूंक म्हूण आपल्या एका व्हड फांकी अधिकाऱ्यांक निकानोर हाका धाडलो. हो निकानोर आदींच जुदेव लोकांक जळटालो. एक व्हडली फौज घेवन निकानोर जेरुजल्याक आयलो. आपूण सवस्कायेचीं उलोवपां करूंक आयलां म्हूण सांगून जुडासाक आनी ताच्या भावांक आपल्या पाग्याराक सांपडावंक ताची येवजण आसली. निकानोरान जुडासाक सांगलें, तुजें म्हजें मोदें दुस्मानकाय उपजोवन कसल्याच फायद्याचें न्हय. देखून म्हज्या थोड्यांच सांगात्यांक घेवन हांव तुका शांती करूंक मेळूंक येता. निकानोर जुडासाक मेळूंक आयलो तेन्ना दोगांयनी एकामेकाची माणसुगेन स्वागत केली. पूण जुडासाक धरूंक दुस्मान तयार आसले. निकानोर आपणाक विस्वासघात करपाच्या मनांत आयला म्हूण कळटूच जुडास भियेलो आनी तो ताची परत भेट घेना जालो. आपली येवजण जुडासाक कळ्ळी म्हूण निकानोराक समजलें. देखून तो जुडासा लागीं झूज करूंक काफार सालमा नोगरा लागीं आयलो. निकानोराचे फौजेंतले 5,000 लोक मेले आनी उरलोल्यांनी दाविदाच्या शारांत आसरो घेतलो. मंदिरां आड धमकी. ह्या घडण्या उपरांत निकानोर सियोन दोंगरार गेलो. ताका येवकार दिवचे खातीर आनी राजाक भेटोवचें आसात तें होम अर्पण ताका दाखोवचे खातीर थोडे पाद्री आनी तांच्या सांगातान कांय जाण पोरजेचे फुडारी देवस्थानांत थावन भायर आयले. पूण ताणें तांचे थंय मूर्खपणां केलीं. तांकां हांसलो, तांचेर थुकलो आनी तांची ती भेट मेळ्ळी जाता तशी केली आनी तांचे थंय वायट उतरांनी उलयलो आनी सोपुता खाला तांचे कडेन रागान तसो मिज्याशीन उलयलो. जर जुडास आनी ताचो झुजारी पंगड आतांच्या आतां म्हजे स्वाधीन करिनात जाल्यार हांव मंदीर उलपायतलों. आनी रागान बरोवन थंयचो कट सरून गेलो. मागीर यादनीक परतून भितर गेले आनी वेदी आनी मंदिरा मुखार उबे रावन रडत म्हणूंक लागले, सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आनी तुजे पुरजेक मागण्यांचो एक जागो आसचे खातीर हें मंदीर तुवें विंचून काडलां. आतां तूं ह्या मनशाचें आनी ताचे फौजेचें फारीकपण घे. झुजाच्या मैदानार तांची मडी पातळटात तशीं कर. हो मनीस तुजेर कसलीं अपमानाचीं उतरां उलयल्या तीं मनांत दवर. तातूंतलो एकलोय मन्नांतलो वांटूंक निर्मिनाकाय. आदासांत निकानोराचो दीस. निकानोर जेरुजल्यांतलो भायर सरलो आनी बेत होरोनांत रावलो. जंय ताका सिरियानाची फौज दडली. इतल्या म्हणसर जुडास 3,000 मनशांचो आस्पाव आसून जुडासान आडासा हांगा आपले तोंबू उबारले. थंय ताणें हें मागणें केलें, सर्वेस्परा, पवित्र पुस्तकां आमकां सांगतात
जेन्ना एका राजाच्या म्हणयाऱ्यान तुका ओकमान आयलो तेन्ना तुवें तुज्या दुतांक धाडले आनी 1,85,000 ताच्या सैनिकांचो जीव काडलोय. आयज आमच्या दोळ्यां मुखार हे फौजेचो भस्म कोर. तेन्ना सगळ्यांक कळून दी की निकानोरान तुज्या मंदिराक आनी तुका ओकमान केल्लो देखून तुवें ताका खास्त लायली. ताच्या मूर्खपणाची ताका खास्त फावो कोर. आदार म्हयन्याच्या 13व्या दिसा दोनूय फौजांनी एकामेकाक फुडो केलो आनी निकानोराची फौज हाल्ली. लढाय चालू आसतना सगळ्या पयलो निकानोर मेलो आनी जेन्ना ताच्या झुजाऱ्यांनी निकानोर मेलो तें पळयलें तेन्ना आपलीं हातयारां उडोवन तांणी थंयच्यान पळापळ काडली. तें आदासा थावन जेजेर पावो पर्यान जुडासाचे सैनीक तांचे फाटाफाट गेले. ते तांच्या फाटाफाट वेताना कोण्ण वाजयत वेताले. तांचो आवाज आजूबाजूंतल्या लोकांन आयकतच तोवूय लोक भायर सरलो आनी त्या झुजाऱ्यांक मोदें घातलें. एपरी ते शिरकून उठतच तांणी फाटीं सरून जुडासाचे फौजेक फुडो करचो पडलो. जुदेव सैनिकांनी तांकां सगळ्यांक कापून उडयले. एकलोय वाचलो ना. झुजाचो लुटीचो माल तांणी पुंजायल्या उपरांत जुदेव सैनिकांनी निकानोराची गोमटी आनी उजवो हात कातरलो आनी सगळ्यांनी पळोवचे खातीर जेरुजालेम शारा भायर दाखोवणेक दवरलो. एक घडणेक लागून पोज्जे मोदें व्हड खुशालकाय उत्पन्न जाली. तो दीस तांणी मोठ्या गणगणान मनयलो आनी आदार म्हयन्याच्या 13वे तारखे दर वर्सा हो दीस मनोवंक तांणी थारायलें. आतां थोड्या काळाक जुडेयाच्या देसांत शांती निर्माण जाली. देवाचें उतर हें